Sirach, Chapter 41. मोरण. ए मोन्ना, आपले आपोस्ती सांगाता शांतीन जियेतोल्याक आनी कसल्याय उस्क्या विरेत सगळें बरें चलतना आपल्या जेवणाची खुशालकाय भोगतना तुजो उगडास करूंक कितली कोडू खोंत भोगता. ए मोन्ना, कोणीय गरिबेंत जियेतलो बिगडलोले भलायकेचो उतार पिरायेचो 1000 उस्क्यांनी बुडलोलो चिंतेस्त आनी खुशाल नासलोलो. मोन्नाच्या फर्मणाक भियेनाकाय. तुज्या आदीं आयलोल्यांक आनी तुज्या उपरांतूय जियेतोल्यांक सगल्यांक तें फावो जायत आसा म्हणून उगडास दवर. हें फर्मण सर्वेस्परान सगळ्या जीव प्राणाचेर मारलां. सर्वेस्पराक मानवता ताचेर हरकत हाडूंक तूं कोण? तूं हांगा 10, 100 व 1000 वर्सां जियेलो म्हणून हाची चवकशी कोणें केल्या? नश्ट्यांचें निर्मण. क्रोध हाडपी दुस्वाशी आनी शिस्त नासलोलीं पातक्यांचीं भुरगीं आदीं फुडेंच देव नासलोल्यांचीं भुतालीं एकठांयतात. पातक्यांच्या भुरग्यांचे सगळे आसपोटीचो नाश जातलो आनी तांची संसद सदांकाल कोनिश्टायेक सांपडटली. आपणाचेर ही खास्त हाडलोल्या खातीर देवाक मांदी नासलोल्या बापायक तांचीं भुरगीं गुन्यांवकारी करतलीं. सर्वेस्परा देवाचे उपदेश कुशीक दवरलोल्या भावार्थी मनशांनो, तुमचो सत्यानाश जातलो. तूं जल्मलोय तेदना शिराप पडलोलोच जल्मलोय आनी तूं मोत्ताय तेदना तुज्या वांट्याक शिरापूच फावो जातोले. मातयेंतल्यान येता तें परतून मातयेंतूच परतता, तशेंच खोटें ते मनीस शिरापांतल्यान निसणटणाचे वांटेंतल्यान वेतात. मेलोल्यांचे कुडीचें फकत दूख करतात, पूण मोळ नासलोल्या पातक्याचें नांव पुसून काडटले. तुजे किर्तीचेर बरे नामनेचेर चत्राय दवर. 1000 भांगाराच्या थेव्यां परस ती चड काळ तोखतली. एक बरें जिवीत थोडोच काळ तोखता, पूण एक बरी किर्ती सासणांक तोखतली. लॉज. म्हज्या भुरग्यांनो, म्हजी शिकवण सांबाळात आनी शांतीन जियेयात. लिपयलोले जानवायेचो आनी दाखोवंक नासलोल्या भांडाराचो कसलो फायदो? आपली जानवाय लिपयलोल्या परस आपलें पिशेपण लिपयल्यार अदीक बरें. हांव सांगता त्या वस्तूंची लॉज दवर, न्हय म्हूण सगल्यो वस्तू सगल्यांक माननात, कित्याक प्रत्येक वस्तूंनी लजेवप सारकें न्हय. तुज्या खोट्या स्वभावाक लागून तुज्या आवय बापाय मुखार आनी एका कुंवरा वो एका पदवेदार मनशा मुखार तुवें फोट उलोवंक लजेवंक फावो. तशेंच एका नितीदारा वो मनसुबीदारा मुखार तुज्या वायट कर्तुबां खातीर लोकांचे सभे मुखार तुवें काकूत करूंक नासली देखून तुका लॉज भोगूंक फावो. तुज्या बरोबरच्या इश्टा सांगाता तुज्या क्रूर स्वभावा खातीर आनी तुज्या शेजाऱ्यां मुखार चोरये खातीर लॉज दवर. स्वता आनी देवाच्या कोरारा फुड्यांत मेजाचेर कोंपोर तेंकोवन आदीं फुडें बसूंक तुका लॉज दिसो. तुका जाप कोत्ता तेदना आनी दिता घेता आसतना तुवें दुसऱ्याचेर दुर्लक्ष केलें जाल्यार आनी एके पारपोळ अस्तोरेक पळयत रावल्यार तुज्या शेजारी देसांतल्या लोकांची मागणी कुशीक मारल्यार आनी दुसऱ्याच्या वांट्याचो वो भेटवणेचो फायदो घेतल्यार दुसऱ्याचे बायलेच्या सांगाताक संबंद दवरल्यार
तुजे चाकोडणी सांगातान मिरोयल्यार आनी तिचे खाटी सोशी वचो नाकाय. सोंसोना तसलीं उतरां इश्टांशी उलयल्यार एके सागवादी सांगाताक ओकमान दिवं नाका. तूं आयकोताय तितलेंय दुसऱ्याक सांगूंक आनी विस्वासघात करूंक तुका लॉज दिसूंक फावो. आनी तेदनाच खरी लॉज कितें ती तुका कळटलें. आनी तेदना त्या खातीर लोक तुका मान दितलो. देवाचें उतर हें.